आयज म्हाका जाय तुमचे लागीं उलोवंक अधिकार आनी शक्ती जी तुजे थंय आसा तू जेजू क्रिस्तान सोत मानताय म्हूण. मॅथ्यू 16 सुरू करुया वर्स 13. आतां जेजू जेन्ना गेलो कासरेच्या प्रांतान फिलिपाय ताणें ताच्या शिसांक विचारलें हांव कोण तो लोक कितें म्हणटा तो तुका गमोंक जाय तो कोण तो. आनी ताणें जबाब दिलो कोण म्हणटा जॉन बाप्तिस्ट, कोण इलायजा, दुसरी जेरेमाया. ताणें विचारलें तर तुमी हांव कोण तो म्हणटात. सिमांव पेद्रू म्हटलें तूं आसा क्रिस्त पूत जिव्या देवाचो. म्हाका जॉबान म्हटलां तें आवडटा. हांव जाणो म्हजो सोडवंदार जिवो आसा आनी निमाण्या दिसा हांव पुनो जिवन जातलो ताच्या सांगाता. आनी जबाब दिवन जेजून म्हटलें सिमांव जॉनाच्या पुता तूं सुबागी कित्याक रोगता मासा न्हय पूण स्वर्गार आसा म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. आयज हांव तुका सांगता जर तूं जेजू क्रिस्तावन मानताय जर कशे परी तूं एक वीर गेल्ले काणीन मानताय की देव आपल्या खूद पुताच्या रुपान आयलो की एकूच देव आसा म्हूण पूण खरेपणी तातूंत आसा 3 दुसरे जण त्या एका देवान आनी तांतलो एकलो दुसऱ्याच्या शक्ती वरवीं दुसऱ्याच्या आज्ञा वरवीं कुर्सार चडलो आनी तुजे सगळे पातोक व्हेले आनी मारले फारीक केलें आनी उपरांत मरणांतलो जिवो जालो आनी आतां तुका शक्ती दिता जिवंक. जर हें तुज्यान सोत मानूं येता तर तूं देवाक आर्गां दी तुज्यान तें सोत मानूं येता म्हूण कित्याक तें प्रकाशवनेंतल्यान येता. तुज्यान तुका जाय तेन्ना सोत मानूंक जायना. देवान प्रकाशवनी दिवंक जाय आमकां प्रकाशवनीची गरज. हांव देवाक आर्गां दिता जें हांव कितें मानता ताका. हांव देवाक आर्गां दिता म्हज्यान उठोन सोर भोंवती कसल्या गोंडलान संवसार आसा तो म्हणूं येता. हांव सोत मानता देव हांगा वेर आसा म्हूण. हांव सोत मानता तो म्हाका पळयता. हांव सोत मानता देवदूत म्हजे सांगा आसात. हांव सोत मानता देवाक लागीं प्लॅन आसा म्हाका अपेक्षा आसा म्हाका आनंद भरीत आसा. हांव शांतीन भरल्या. कोण म्हणटा कित्याक तुजे लागीं कसलो सबूत आसा. वय हांव जाणो हांव जाणो हांव जाणो हांव जाणो हांव जाणो. तूं कशें जाणो हांव कशें जाणो तें हांव नकलो पूण हांव जाणो की हांव जाणो की हांव जाणो. आनी उपरांत वेर सेटीन तो म्हणटा हांव तर तुका सांगता तूं पेद्रू तूं खडप. आनी ह्या खडपाचेर आनी तो पेद्रूच्या भावार्था वयर उलयता. आनी ह्या खडपाचेर भावार्थ्याच्या खडपार हांव म्हजी सोबा बांदतलें आनी तिचे जैत व्हरोंक हें कोणाकूय जावचें ना. तूं म्हज्या सजमताय तूं आसाय ती सोबा आनी तुजेर एमकोनाकूय पदवी आसची ना जर तूं जेजू क्रिस्तान सोत मानताय तर. हांव तुका स्वर्गीच्या राजाचो चाव्यो दितलो आनी जें कितें संवसारांतलें तूं वय म्हणशी सारकें न्हय आनी वायट तें ताका स्वर्गार देव वय म्हणटलो. जें कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी जें सारकें न्हय आनी वायट ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो. आतां कोडीक तें बांदूंक आनी सोदूंक हाचे वयर केन्नाच सेरमां आयकोंक ना जाय पूण हांवें खूब वेळ पाटी त्यो जायत्योच आयकल्या. तुज्यान बांदूंक आनी सोडूंक जाता आनी हांव सांगता हांव देंवचाराक बांदताली आनी पवित्र आत्म्याक सोडयताली आनी तूं जाणें पवित्र आत्मा आदींच मेकलो आसला ताका सोडपाची गरज ना. पूण बारीक नियाळून पळयल्यार आमच्यान खरेपणी स्वर्ग संवसारांत आडूं येता. जें कितें स्वर्ग दिता तें आमच्यान दिवं येता आनी जी कितें स्वर्गार जायना तें आमी हांगा जावंक दिवंक फावना. स्वर्गार बोगसोने ना तर चलत तो चिंतून पळय तुका पदवी आसा तितल्याचेरूय राग आनी कोटसाण आनी नाकारणी आनी बोगसोने ना. तुजे कडेन शक्ती आसा स्वर्गार संवसारांत हाडूंक. तुजे लागीं शक्ती आसा स्वर्ग तुज्या घरान हाडूंक. तुवें वावुरल्यार त्या तत्वांनी ज्यो सोबीत हांवें दाखयल्यात बायबलींत. देवाचे आस्वासना बरोबर मुद्दे आसात पूण देवान आमकां शक्ती दिल्या ते मुद्दे मेलच्याक. ती आसा बरी खबर. तुका कोणाचेर चावपाची गरज ना. तुका रागार जावपाची गरज ना. तूं चावशी पूण चावन रावनूच तुका गरज ना आनी कित्याक स्वताक ताब्यान धरपाची उर्बा आसा. बरें म्हाका दिसना म्हाका दिसना म्हाका पडोंक ना तुका कशें दिसता तें. तुका शक्ती आसा
तुका शक्ती आसा तुज्या भावनाचेर जोयत व्हरोंक. तुका जाय तें करूंक सत्य आसा आनी शक्ती पवित्र आत्म्याची. बरें, जर जावन सर अशेंच म्हाका सोडली तर बरें. कितले फावटी तुका सांगूंक जाय, वय हांव तालनीत पडोंक ना, तालनी येतलीच. आमचे लागीं शक्ती आसा ती आमकां दिना सोंपेपण, आगोड आसा त्यो वस्तू करिना जावंक. ती आमकां शक्ती दिता ताचो फुडो करूंक, तांतल्यान पासार जावंक, ताका हारावंक जोयत व्हरोंक आनी उपरांत तें जोयत दुसऱ्याच्या जिविताक लागू करूंक. आमेन. म्हज्या जिविताची सुरवात बरी जावंक ना, पूण शेवट बरो जाता. आमेन. म्हजी सुरवात चड वायट जाल्ली आनी दूख भोगता जायतो लोक आपली सुरवात जावंक दितात आपलो शेवट. तांकां जैत व्हरोंक केन्नाच जायना. ती एकनाक शिरकवतात. तांकां कितें जायत तर वखणें तांकां कितें केल्यार जें वायट आनी सारकें नासलें आनी ती थंयसर चिकून उरतात आनी केन्नाच ते सुवातेंतल्यान भायर सरोनात. बरें, आयज गरज तुवें थंयसर सुटोंक आनी गरज तुवें तुका सोमानांत हाडूंक आनी म्हणूंक हांव तुजें आयकोता वस्तुरे. हांव तुजें आयकोता. म्हाका शक्ती आसा, म्हाका पदवी आसा, जेजू म्हजे भितर आसा. ताणें केला तितलें म्हजे खातीर केलां. म्हाका ह्या काल्तिकाच्या जिवितान रावपाक गरज ना. गरज हांवें म्हजी मान उबारूंक, म्हजी बुजां नीट करूंक म्हणून हांव देवाचें भुरगें. देंवचारां तोंड भोंड कर आनीक म्हजें जिवीत चलोय नाका. Amen. माथे वेटीन परत उलोयता बांदप आनी सोडप ह्या विशीं. जें कितें तूं संवसारान वय म्हणटाय तें स्वर्गार वय जातलें, जें कितें संवसारान ना म्हणटाय तें स्वर्गार ना जातलें. जेजू पेद्रू वांगडा भासाभास करता आनी तो उलोयता हाचे वयर. जर कोणी दोग कबलात केल्यार संवसारांत कसली ती वस्त जावं, जें कितें तूं मागताय तें तुका केल्लें मेवतलें. कबलातीन शक्ती आसा. वय म्हज्या घोवाशी बरें चलना, वय चलोय येता. आमी दोगां एकसारकी न्हय. देव आनी हांव एकसारकी न्हय. आमी एकसारकी न्हय. आमी एक मनतीन चिंतिना जायत्या वस्तूंचेर, पूण आमी शिकल्या कशीं चलोंक. जर आमी कबलात जायना जाल्यार बरेपणी आमी कबलात जायना आनी आमी एकामेकाक बदलपाचें सोडून दिलां. जायतो वेलपाटी आमी एकामेकाक बदलूंक सोडून दिलां. तुका अजाप दिसतलें घरांत कितलें सूख आसतलें. तुवें फकत बंद केल्यार त्या मनशाक बदलूंक, जाचे लागीं तुका काजार जाला आनी तुजें सारको करूंक. आमेन. देव आनी हांव तो बरे भाशेन चलता. खरेंच भिरांत दिसता आनी हांवें नियाळ सगल्यो फालतूर वस्तू जाचेर हांव उचांबल जाताली. म्हाका ती बरी जेवंक गरज नासली. म्हाका ताचे वयर पदवी आसली, म्हाका ताचे वयर शक्ती आसली, पूण हांवें म्हज्या भावनांक म्हजे वयर शोत्या दिली. कोण पूण म्हजें आयकोता? तुज्यान कबलातीन जियो येता आनी जर तूं निर्णय घेशी तूं कबलातीन जियेतलें म्हूण की तूं रस्तो सोडून काडटलें बरे भाशेन चलोंक, जाल्यार तुज्या मागण्यांक थोडे जाबाब मेवतले. जर कोणूय तुमी दोग संवसारांतले कित्याचेरूच कबलात करी. हाची म्हणणी न्हय की सुमान भर झगडोन उपरांत वचोऱ्या जावंक मागूंक तुका गरज तें आनी ती कबलातीन जेल्यार मेवता. पेद्रूनो मुद्दो वयर आलो तर कितले फावटी म्हज्या भावांक म्हजेर पातो करूं येता ताका बोगसूंक 7 जाल्यार कशें दिसता. आनी जेजून म्हटलें ना, 70 फावट 7 कशें दिसत. दुसऱ्या उतरांनी तुजे लागीं शक्ती आसा बोगसोने दिवंक आनी मोग करीत रावंक आनी मोग करीत रावंक. देवाचो मोग त्या मनशा कडल्यान सगलें वायट काडून उडयसर. तुका ताची खात्री ना, तुज्यान ताचेर थोडो वेळ नियाळूं येता. तूं जाणा ह्या बदल सर कितें तें आमकां थोड्यांक चावंक बरें दिसता. तूं जाणय जेन्ना देवान म्हाका सांगलें पळय तुज्यान मोव आलो, तुज्यान शक्तिवंत जावं येता, पूण तुज्यान दोनूय जावंक जायना. म्हाका बरें आगोड जालें म्हज्यो मोवाल पाटी सोडूंक. तातूंत म्हाका खोशी आसताली. म्हज्यान बसोन म्हाकाच आनी शिनो नेजो. 1 John 3:8 हेच कारणूच लागून देवाचो पूत आयलो त्या उच्चाराच्या कुटुंबाचो भस्म करचे खातीर. आतां पळय आमी चालू दवरूंक जाय जूय ताणें सोडून गेला. आमकां शक्ती आसा जावच्याक जें कितें देव आमकां जा म्हणटा. इतिहास 1:8 जेन्ना देवान म्हज्या जिविताक 1970 वर्सां बदललें. हांव क्रिस्तांव आसली. म्हाका दिसता हांव मेलें तो स्वर्गार वचपाची, पूण म्हज्यान सांगूं येता म्हाका हांगा 1 मिनिटाक जैत मेळपाचें नासलें. हांव काम करी
इगोरचेन. पूण हांव नोको आसली सारके क्रिस्तांव कसले जावपाचे पळय ते भायर खोऱ्या संवसारांत आनी खोऱ्या स्थितीन तुका सांगता कोणाच्यानूय खोशी जावं येता जेन्ना सगळें तांकां जाय तें जाता. तुका पवित्र आत्म्याची शक्ती नाका खोशी जावंक तुका जाय तशें जातूच. पूण क्रिस्ती मनशाक ताकत आसा मन शांत दवरूंक कितें जाल्यार पासून ताच्या जिवितांत. तूं जाणूय हांव कोटसान मनान दवरची ना. हांव चावतूच तशींच हांव रावची ना. हांव रागार जातोच आतांचे जैत वतलें एके वा दुसरे वाटेन. हांवें थंयसर पर्शी वचोन एक वर पासून रावंक पडत हांव रुवांतली भायर येवची ना. देवान म्हाका कुरपा दिल्या बगर भायर सरोंक आनी वागोंक हांवें वागूंक जाय तशें. पूण म्हाका दिसता आनी म्हाका तांणी सारकें त्या करूंक ना आनी हांव चिंता आनी म्हाका जाय हांव चिंता म्हाका दिसता म्हाका जाय हांव चिंता. ती फकत भावना. ते स्वयंपाचे क्रिस्तांवपण ते भावनाचे क्रिस्तांवपण. तुका अधिकार आसा संवसारान बांदूंक जे स्वर्गार बांदलां आनी संवसारांत सोडूंक जे स्वर्गार सोडलां. तुज्यान म्हणूं येता हे देवाक नाका स्वर्गार जाल्ले आनी म्हाका ते हांगा नाका. इतिहास 1:8 जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तुमकां मेळटलो शक्ती. धीर सुफोलकानी शक्ती. जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तुमी जातल्यात म्हजे गवाय. न्हय फकत गवेकी दिवंक. हांव म्हजे गरजेचे परगटणी करतल्या सोस्ती नासली आनी दर सुमानाका भायर वचांनी दोरार मारी आनी जेजूची खबर सांगताली. पूण म्हाका शक्ती नासली घरा वचोन जेजू भाशेन वागूंक. करूंक तितलें आगोड न्हय पूण वागप कारण तूं वागताय तशें तूं आसाय आनी सगलो वेळ तूं तशेंच उरतलें. देव तो मोग ऑन आनी ऑफ करिना. तो सदांच तसोच आसा. तो तूं कितें आसाय तूं तसोच वागता. पूण पळय आमी कितें करूंक येवजिता दाखोवंक आमी कितें म्हूण देवाक जाय आमकां गमोंक आमी कोणती तेन्ना आमी कोत्तात. आमी जाणो ताचो परिणाम पोरी तेन्ना करप जावंक पावता फॉल. आमी कोण पळय ती म्हजें आयकतात. कोलोस्कारांक 3:12 म्हणटोच कापडां घालात तुमी देवान विंचून काडलोली. तांणी खूट तुमकां विचल्यान तुमी पवित्र केल्ली पवित्र आनी ताचे अपुरबायेची. म्हणटोच तुमी वागणूक घालूंक जाय. जे परी तूं सकाळीं तुजी कापडां घालताय तुज्या वागणूक घालूं येता. तुज्यान वायट वागणूक भायर दवरूं येता तुज्यान बरी वागणूक घालूं येता. सो सकाळीं तुवें कितें घातल्यार आनी आरशान पळयतोच तें बरें दिसना तूं वचोन तें काडून आनी कितें घातलोय. वय जायतो लोक आसा वागणूक घालूंक जे तांचेर बरें दिसना ते क्रिस्तांव म्हूण. तांकां फिट जायना बरें दिसना पळोवंक बरें दिसना बिलकूल ना. एक नश्टो क्रिस्तांव कसोच बरो दिसना. आमेन. तुज्यान तुज्या पुऱ्या मोटराचेर बंपर स्टिकर मारून आनी तुजो पुरो बायबल चित्रावपाचें पुस्तक दिसल्यार आनी तरी तांतून एका नश्टा क्रिस्तांवाक कांयच बरें दिसना. आमेन. बरें म्हाका उपगोवन आयल्या आनी कामाक दीस बरो पासार जावंक ना तर तो एक सोयोग तुजो जगूंक. आमेन. म्हणटोच कापडां घालात. दोयाल मोवाल काळजाची भोली खालती दुलोप आनी व्हड सोंसणिकायची मनशां जायात. खालतेपणाची सोजमणी न्हय तूं तुजेंच वायट चिंताय म्हूण आनी सोंसणिकाय ओ म्हणजे थकोन आसतना आनी खूब वेळ सोसोंक आनी तांतून आसा शक्ती येता तें सोसूंक बऱ्या मोनांत. म्हणजे तुमी अशें पळयतात आरे तूं कितें उलयताय. हांव तुका सांगता सुरू करूंक झुजोंक भावार्थाचें झूज आनी सगलो वेळ तुजे प्रश्न सुटवाय करच्यांत मोडचे सुवातेर. कित्याक तूं तोजवीत करिना देवचारा परी वागूंक बंद करूंक ते प्रश्न आसोसोर.
पोले हांव चिंताली देवाक पाल दिवन हांव देंवचाराक पाठ केला आनी तो पावतलो ताच्या वेल्यार जिवितान कितें चलतलें जें म्हाका आवडना वो देवाच्या उतरा पोरमोने नासलें म्हाका गरज आसली हांव तें सोडटां हांव तें बांदतां हांव तें सोंसची ना आनी उपरांत म्हाका शेकी देवा कडच्यान हें लिसांव आयलें प्रश्न तालून तुका कांय फायदो जावचो ना बायबल सांगता संवसारान तुका कशें तर आसतलें म्हाका जाय तुवें हें केलें संवसारान आसात तेच प्रश्न तुकाय आसोंक जाय पूण ताचे वयर जियोंक म्हाका जाय तुका तीच परिस्थिती मेवलेली पूण परतीपाल सारकोच दुसरे भाशेन करूंक तेंच पुनर्जीवन जाल्लें जिवीत जें आमकां मेलेल्या मदें भायर काडटा आमी आमचे कुडीन आसतना पासून तुका कळचें ना फाल्यां कितें जातलें तें आमी ताचे विशीं आयज चिंतून वेळ सारूंक गरज ना आमेन बरें ताल्लें बदल कितें कितलें बरें जावपाचें ताल्ली नासली तर सारकें न्हय खरेंच चड बरें जावपाचें पूण बायबल सांगता ताल्ली येवंकूच जाय ती येवंकूच जाय देखून आमकां भावार्थ आसा भावार्थाची गरज नासली आमकां ताल्ली नासली तर आनी आमी शिकोंक जाय कशी वेगळी वागणूक करूंक ताल्लें सवें आमी जाणा जावंक गरज की तो फकत देंवचार जो त्या मनशा स्थिती वरवीं वागूंक सोदता आनी त्या मनशाची चावोन वो ते स्थिती वयरूच सांबळ जावप गरज तुवें देंवचारा वयर पदवी चलोवंक आनी म्हणून तूं म्हाका चावयनाय तूं केन्नाच शिकचो नाय मातसो भायर वच आनी कोबार जा पूण तूं सोंपतोस हांव आजुनूय हांगाच आसतलो आनी हांव हांगाच आसतलो देवाचेर पातयेवन आमेन Matthew 16 म्हूण शक्ती अधिकार कोण आसा तुज्या गुणाचो उजवाड मातसो पूण दिसत येता बरें हांव तुका सांगता जेजूनय तें सुसूंक ना Matthew 16:21 जेन्ना जेजू आपल्याशी स्पश्ट सांगूंक लागलो देवाचे खोशी प्रमाणे हांवें जेरुसलेमाक वचोंक जाय जाणट्याच्या मुखेल यादीच्या हातांतल्यान जायते सोसूंक जाय जे म्हाका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव म्हाका पुनर्जीवन करतलो कितली बरी खबर बाबा न्हू म्हाका तुमकां सांगूंक जाय आमी ह्या शारांत वेतेले हांव आनी ते म्हाका मारतले आनी खुर्सार खेलायतले आनी हांव मरतलों त्याच वेळार ते चिंतात वय आमी तुमच्या सांगाताक आसात तर पेद्रू म्हाका तो चड आवडटा कित्याक हांवूय चडूच पेद्रू भाशेन तेन्ना पेद्रू जेजू कुशीन व्हेलो हे जेजू तूं हातून मातसो घुसपला चल रे तूं तो राजा आमकां जैत मेवलें कोणूच कोणाकूच मारचो ना आनी खुर्सार उमकावचो ना आमी रात चलयतले हांव आमेन तेन्ना ताका कुशीन व्हरोन पेद्रू असो ताका उलोवंक लागलो बेश्टावंक लागलो ताका केन्नाच ना सायबा हे देव तुका केन्नाच निर्मिना आनी हांव तुका सांगता की पेद्रू चड आपणाचेरूच पडलेलें आनी ताचेर कितें जावपाचें न्हय जेजूक पूण जेजू वोलोन पेद्रूक सांगलें पयले सुवातेर ताका रोखडेंच गमलें की तो खरेंच पेद्रू न्हय आसलो की तो आसलो सैतान जो पेद्रूच्या एका ओस्कोताय वरवीं उलयतालो खरें पूण पळयलें की तूं त्या दोशेर पालाची सैतानान तुका हारोवंक जायना की तो तुज्या भितर ओस्कोताय आसा ताचो उपयोग करतलो आमचे चडशे प्रश्न ते लोकांचे प्रश्न म्हूण तो सांगा पेद्रू जेजूचो लोकशिलो शीस आनी तरी आसतना देंवचार पेद्रूची भिरांत उजार करतलो तोच बीत करूंक जेजूक देवाचे खोशी पालिना जावंक पूण तेन्ना जेजून वोलोन पेद्रूक म्हटलें म्हजे मुखावेलो वच सैताना तूं म्हजे वाटेन आसा तूं अपराध कोत्ताय आनी एक ओट सोन आनी म्हाका एक रातोयार कित्याक तूं मनशा सोयंबाचो वस्तू राखताय आनी न्हय देवाच्यो वस्तू म्हाका तें आवडटा म्हजे पाटल्यान वच सैताना ही एक काणी जी आयज सकाळीं म्हज्या मोतीन आयली न्ही तातूंत म्हाका आशिर्वाद मेवलो एक चेडवान म्हाका ती सांगली की हे म्हजें सांगणें ताल्लें कशें पाठ करूंक
पयले सुवातेर बायबल म्हणटा की तुवें अजुनूय पाठ करूंक ना तुजें रोगोत वावो पोरयान. आनी उपरांत जेन्ना तूं आडकोलीचो फुडो करूंक मुखार सरता आनी तूं तोजवीत कुताय कसलो बंदपास तोडूंक वय कसली सवय मोडूंक. आमी चिंता आमी मोतेल्या म्हूण आमी बुकेल्यार. आमेन. वो आमी सुरू करता बरें देवाक आर्गां हांव रिणांतलो मेकलो जाता. आनी त्या उपरांत 2 सुमाना तुज्या अकावंटांत तूं कितेंय घालिनाय आनी तूं चिंताय तुजें जिवीत सोंपलें आनी तूं मोत्तलोय. आनी मी शिकोंक जाय की थोडो वेळ आडकोल्यो आयल्यार तितलें वायट न्हय कित्याक मागीर तुका फावो तो सारको सहयोग मेवतलो. वय म्हज्यान नेसो म्हज्यान तें करी नेसो तें चड आगोड ही आशा चड आगोड आसा. ना ती न्हय. तुज्यान ती करूं येता. तुका खरें जाय तर तुज्यान करूं येता. तूं मातूय नको एक तुका कशें दिसता तें. हे चेडूं मेंटल हॉस्पिटलांतले भितर भायर जिवीत भर गेल्लें आसा. सोत म्हटल्यार हे चेडूं द मर्सी होम आंतल्यान ग्रॅज्युएट जाला आनी ताका जेवपाचो प्रश्न आसलो आनी म्हाका दिसता ताका प्रश्न आसलो स्वता कातोरपाचो. आनी ताणें म्हटलें जेन्ना म्हाका तुजो बॅटलफील्ड ऑफ द मायंड पुस्तक मेळ्ळो आनी हांव सोजमोंक लागलीं की म्हजी चिंतना म्हाका गुलामपणान दवरतात म्हूण. चलात आतां मनीस चिंता तसो देखून चड म्हत्वाचें तुवें सोजमोन घेवंक की देवाची वाचन आदी थान तुजेंच. तूं तोच बीत करिना. तूं जिकाच्या पासत झगडो ना. तूं जीत सोडून पयस वेताय. तुका सोसमता तुका जीक मेवल्या. तुजे भितर आसा तो महान संवसारांत आसा ताचे परस. चलात हांव हांगा तोच बीत करिना जावंक. तूं जाणय जसो एक धर्मीक गुरू आसता हें सगळें बायबलींत आसा. तूं तोकली आनी न्हय शेपडी वयर आनी खाला. तूं धांवताय पूण तुका केन्नाच मागूंक ना. सैताना लागीं शक्ती आसा पूण तुजे लागीं आनीकूय शक्ती आसा. तूं जिवितान एक राजा परी राज चलयतलोय. पावलून एफेसकाराच्या क्रिस्तांवां पासत मागणें केलें की ती जाणो जावंक शीम नासलेलें माप नासलेलें कोबा जाय नासलेलें व्हडपण देवाच्या शक्तीचें कोण मानतात ताचें आनी मानतात तांकां. पावलू तेंच मागणें करी जें आयज हांव तुमकां कोत्ता. कळलां तुका म्हाका जाय तुवें जाणो जावंक तें कळलां म्हूण. अधिकार आपशींच येनात. तुवें अधिकार घेवचो पडटा. तुवें अधिकारान चलोंक जाय आनी तूं त्या अधिकारान चलचो ना जर तूं नकलोय तुका तो आसा म्हूण. तूं तालनेक पाठ करचो ना जर तूं नकलोय तुज्यान तालनेक पाठ करूं येता म्हूण. चलात जर एक दिसाक पासून आमच्यान बुकींग रावोन येचो. हांवें जायतो काळ पाटी म्हटलेलें जेन्ना हांव वखताली ती जाणा देंवचाराक धमकी घेवंक तोच बीत करी. हांवें म्हटलें जायत्यो बायल्यो भायर सरल्या देंवचाराक पदवी चलोवंक आनी आजूय तांकां बाशीभर मेल्या आयदनां वयर पदवी ना. चलात तुजें घर साफ कर. तुजें रीण फारीक कर. तुजी कूड सारकी दवर. तुजी बरी काळजी घे. तूं देवाचें मन दीर. ताका जाय तूं जालें घोट आनी वावरपी आनी तोयार. बरें ह्या चेडवान म्हटलें म्हाका तुजो बॅटलफील्ड ऑफ द मायंड पुस्तक मेवलें आनी ताणें म्हटलें म्हाका जाय तुका सांगूंक की हांव मेकली जाली. पूण ताणें म्हटलें तूं जाणा कशी मेकली जाली ती. ताका मर्सी मिनिस्ट्रीजान बरें शिकप मेवलें पूण ताणें म्हटलें जेन्ना म्हाका तालनी आयली वोंकोंक तेन्ना ताणें म्हटलें हांवें अशें केलें जॉयस. ताणें म्हटलें हांव म्हज्या हाताचेर बसली म्हणटच म्हज्यान म्हजी बोटां गळ्या भितर घालूंक जायना आनी म्हज्यान स्वता कातरूंक जायना. आनी हांवें तुजो बॅटलफील्ड ऑफ द मायंड म्हज्या उस्क्यार दवरलो आनी हांव तो वाचताली व्हडल्यान ती तालनी वचोसोर. चलात तूं जोस्तलें ओ ना. तूं फकत बसून रावतलें आनी म्हणटलें बरें म्हज्यान नेसो तें चड आगोड. तो फकत देंवचार म्हाका एकटें सोदचो ना. म्हज्यान जिविताची सुरवात बरी जावंक ना. वो तूं म्हणटलें आयक हांव देवाचें भुरगें. म्हाका साल्वार केला. म्हाका देंवचाराच्या हातांतलें काडलां. ताका म्हजेर कसलोच अधिकार ना कसलीच पदवी ना
हांव वयल्यान वेता, हांव सकयल्यान वेचना, हांव तकली आनी न्हय शेपडी वयर आनी सकल. आयज तुवें रेवेन एक रेख काडूंक जाय आनी म्हूण हांव प्रचार करतां तें सोंपलें. म्हाका जोयत मेवलें आनी ती म्हाका आतांच मेवल्या. फाल्यां न्हय, खंयच्या दिसा न्हय, म्हाका ती आतां मेवल्या आनी हांव ती म्हज्या जिविताक लागू करतलो, म्हज्या जिवितान लागू करतलो. आमेन. चला देवाक एक व्हडली दिनवासनी दियात. बरें क्रिस्तांव वरवीं सोत मानपी म्हूण आमकां देवान दिल्लो अधिकार आसा परिस्थिती प्रमाणे वागूंक आनी आमच्यान तें पवित्र आत्म्याच्या बोलान करूं येता. इतिहास 1:8 म्हणटा, पूण तुमचेर देवान येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बोल तुमी घेतल्यात वावरूंक सुफोलकाय आनी बोल. ही बरी खबर न्हय की आमच्या परिस्थितींक आमी वागरूकांक ताब्यान दवरूंक नाका. म्हाका जाय तुवें जाणो जावंक देव तुजो मोग कोत्ता. तूं ताका एक खेरीत मनीस आनी तुज्या जिविताक ताचो एकदम बरो प्लॅन आसा आनी म्हाका नाका तूं तें केन्नाच विसरोंक. बरो दीस हांव येता. चड मोलाची आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोल केली म्हूण. सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता, गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगट्टा. उपकार कर आनी मेव choicemayer.org आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवंक. आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी पळय आनी आमकां सांगात दी. आमी संवसाराचे सरभोंवती क्रिस्ताचो मोग परगटूंक.